नमस्कार. माझे नाव अविनाश कुकडकर. कवितेचे नाव आसा तिळगूळ. तिळगूळ खावन तोंडाक गोड जाता, पूण मना काळजांक गोड जाता अशें ना. तिळगूळ खावन तोंडाक गोड जाता, पूण मना काळजांक गोड जातात अशें ना. मनशाच्या मनाचेर वा काळजाचेर तिळगूळ कांयच असर करूंक शकना. मनशाच्या मनांतले बरे विचार, तांच्या काळजांतल्यो बऱ्यो भावना हेच मनशाचें मन आनी काळीज गोड करूंक शकता. जर तुमच्या मनात बरे विचार ना, काळजांत सुंदर अश्यो भावना ना, तर तुज्या खातीर तिळगूळ पासून कोडूच. तिळगूळ गोड आसता. तिळगूळ गोड आसता. आपली गोडाय दुसऱ्याच्या तोंडान समर्पीत करून आपली जीण सोंपयता. दुसऱ्याच्या तोंडांतल्यान गोड गोड उतरां भायर सरची हो ताचो हेत आसता. पूण कांय मनीस आपली तोंडां गोड करूनय अमृतावरी गोड जाल्ल्या तोंडांतल्यान कोडूच उतरां भायर काडटा. त्या उतरांनी दुसऱ्याक दुखयता. ताच्यात तांकां कांय खिणां खातीर खोशी मेळटा जायत, पूण तो तांच्या कोडू काळजान भरिल्लो अहंकार आसता. आनी अहंकाराच्या उज्यान झडपी केन्ना पश्चाताप करूंक पावना हें तांकांय खबर आसता. मनशान आपली जीण तिळगुळावरी सारची. मनशान आपली जीण तिळगुळावरी सारची. कंठान आपल्या गोडाय सांठोवन गोड उतरां भायर काडची. हीच 4 गोड उतरां दुसऱ्याची जीण गोड करूंक शकता. हीच 4 गोड उतरां दुसऱ्याची जीण गोड करूंक शकता. खरें म्हणल्यार गोड उतरांनीच तिळगूळ गोड जाता. पूण उतरांच गोड आसली म्हूण जायना. उतरांच गोड आसली म्हूण जायना. मनांतले विचार, काळजांतल्यो भावना गोड आसूंक जाय. गोड उलोवंक तिळगूळ खावपाची वाट पळयनाका. गोड उलोवंक तिळगूळ खावपाची वाट पळयनाका. आनी तिळगूळ घेयात, गोड गोड उलयात अशें म्हणलेंच म्हूण जायना. तिळगूळ घेयात, गोड गोड उलयात अशें म्हणलेंच म्हूण जायना. जर तुज्या काळजान गोडाय ना, तर तुज्या जिवितांत तिळगुळाक कांयच अर्थ ना. तरी म्हणटा तिळगूळ खायात, काळजांक गोड करा. तरी म्हणटा तिळगूळ खायात, काळजांक गोड करात. मागीर काळजांतल्यान भायर सरिल्लें प्रत्येक उतर हें गोडूच आसतलें. प्रत्येक उतर हें गोडूच आसतलें. देव बरें.